ಪ್ರತಿ ಏಕ್ ಚಲ್ಡಾಕ ಸ್ಕೂಲ್ आवतना बरोचे वाजूचे तसल शिकवण मात्र पावना. तांकां मार्गदर्शन, मौल्य आणि प्रितीचे वातावरण जाय म्हणून नमगून आशिल सोयरे आज आमगेल वाहिनींत आसाची. हांगेल जीवनाची हाजी कतेरी अद्भुत उदाहरण म्हणयत. नमस्कार, विश्व कोंकणी वाहिनींतू सक्कड वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हांव जयश्री पै. आज आमगेल वाहिनींतू सोयर आसाची एक विशेष सोयरे श्रीमती लक्ष्मी गुरुदत्त पै. हांनी CRPF म्हळ्यार सेंट्रल रिझर्व पोलीस फोर्सांतू ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸೇವೆ दिवन जातरी ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ त्या पुरा शिकून मागीर आजी अत्त मंगळूरांतू एक सಣ್ಣ चेडूं आले ಜಾನವೀಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ म्हणले नावारी मंटेसरी संस्था चलायस्त आसाची. हांगा चेडूं भविष्य पोषण करता आसाची, देशभक्ती जातरी अत्त हांनी हें काम करता आसाची. हांगेले विशेष म्हळ्यार एक 3 दशक हांनी योगा अभ्यास जातरी अत्त तांणी यक्षगानाचे कलाविदे वय. अर्थांची एक 2 वार फुडें हांकां यक्ष ज्योती म्हणले एक बिरुद मेळ्ळलें आसा. भारीक संतोशा विशय. हांनी हांगेल जिवनांतू एक आदर्श बायल, ममतामयी आवचू, सेवा मनोभावाचे अधिकारी, शांत योग तज्ञ, भावपूर्ण कलाविदे आणि अशी अनेक पात्राचे बहुप्रतिभाशाली प्रेरणादायी श्रीमती लक्ष्मी गुरुदत्त पै हांकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. नमस्कार. नमस्कार मॅम. तुमकां आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत. धन्यवाद. येस, आमकां भारी खुशी दिसता तुमगेले प्रति एक हंतू लायफाचे विंगड विंगड मस्त साधना केलेले आसा. आतां म्हाका दिसता की तुमकां एक उतरांनी तुमी डिस्क्रायब करचे जाल्यार विवरसूच जाल्यार कशी सांगपाची. मुखार वचचे फुडें ते आयकून आमी मुखार वचचे. म्हाका हांव एक वर्डांतू अगर तुमी म्हाका एक्सप्लेन करू विवरसूचे सांगल्यार या तो तुमी म्हाका वर्सटाईल म्हणा पळयत, या तो हस्लर म्हणा पळयत. हस्लर म्हळ्यार खंयचेय फिल्डांतू तुमी म्हाका जबाबदार दिल्यार ते चंद रितीन हांव निभावसून व्हरता म्हळ्यार एक म्हाका खंडीत एक कॉन्फिडन्स आसा. सुपर वर्सटाईल कसं लायक म्हळ्यार हांव म्हगेल एवरी 10 years एवरी डेकेड म्हगेल लायफ चेंज जाता गेला. एक अंतू IPS अंतू तू गेल्या CRPF आशिल्ले एक पोलीस ऑफिसर जावो, तदनंतर आपास योगा थेरपिस्ट जावो, एज्युकेटर जावो, गार्डनर जावो, आता यक्षगान आर्टिस्ट जावो. सो प्रति एक कसले म्हळ्यार एक मनशाक एक लायफांतू इतली पुरा करची बारी कष्ट खंडीत. बट ह्या म्हाका देवान दिला केदन की आय एम रियली ब्लेस्ड. आशीर्वाद हमेशा आमगेल देवाल आसच्या पुरो म्हणावलेकचे आमगेल वयर. खंडीत तशें देखून आय विल टेक इट एज अ हस्लर या वर्सटाईल म्हण सांगूक इच्छा पावता मॅम. वंडरफुल वंडरफुल. व्हेरी डिफिकल्ट ते सांगच्याक विवरसूच्याक, बट तुम्ही भारी चंद एक हें दिल्लेलें आसा. सो खुशी जाता. थँच पॉझिटिव्ह नोटारी आमी आतां तुमगेल प्रयाणा ಬಗ್ಗೆ उलया. खंडीत मॅम, खंडीत. सान आसतना सुकोनो आमकां एक ऐकुया म्हूण दिसता. ह्या नमुने तुमगेल पुराय एक्टिविटीज पुरो आयकतना सांदोन तुमकां अशी अंत पर इंटरेस्ट आशिल्ली के बाल्य खंय जालें तुमगेले एक सांगतावे आमकां. वय हांव जल्लल गांव शिरवा मंचेकल म्हणून. शिरवा मंचेकल म्हगेल अन्नाल नांव नरसिंह भट्ट, अम्माल नांव जानवी भट्ट. अच्छा. आमी टोटली 8 जण चेडूं. मलगड अक्का, मलगड अण्णा, तशीच आमी 8 जणांतू हांव लास्टाची कडेची चेडूं हांव. वय तशें देखून व्हड फॅमिलींत वाडील चेडूं देखून बाल्यांतूच आमी मस्त जनां लायक जॉयंट फॅमिलींत आशिल्ले चेडूाक कसल पुरो आवश्यकता मेळटा, कशी पुरो ते इतली संतोषान वाडटा म्हळ्यार ते म्हाका मेळ्ळेल्या निमित्यान म्हाका दिसता आयचे सफलते कंप्लिटली आमगेल चायल्डहुडाक वता.
ते ग्रेट चेरडू मुखार वचून खंयची नमणारे वाडटा पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट खंयची रितीर जावच्या पुरो ते जावचे केन्ना म्हळ्यार तुमगेल बाल्यांतूच जाता बाल्य अगर एक चेरडाल हेल्दी जावन आस म्हण जाल्यार ಖಂಡಿತ त्या चेरडू तागेल जिवनांतू सफलते पावत म्हणू हे मेगेल मनाचे उत्तर म्हणून सांगेत मॅम खंडित खंडित ते बाल्यांतूच तुमकां एक अडिपाय फाउंडेशन म्हणटात न्हय करेक्ट ते एक भारी लायक मेळ्ळेलें आसा त्या म्हळ्यार तुम्ही कूड कुटुंब मस्त जाणां लोट वाडिलेंची वय लायक विषय आतां तशें जाल्यार तुमगेल बाल्य गम्मतीर जाले स्कूलिंग पुरे ते शिरवांत जाले शिरवा म्हणजे कलांतू डॉन बॉस्को स्कूल जाल्ले तदनंतर PUC ते जाले सेंट मेरीज कॉलेज जाल्ले सो कॉलेज जातानाची फायनल इयरांत म्हाका CRPF जॉइन जावच्याक म्हाका अवकाश मेळ्ळो ते मेळच्या कशी प्रेरणा हांव स्पोर्ट्सांत आशिल्ली व्हॉलीबॉल प्लेयर सो तेन्ना कसं म्हळ्यार आत्तांच्या म्हणके एंट्रन्स टेस्ट आसली ना आशिल्ले CRPF ओके बँगलोरांतू आमकां हें आशिल्लें सिलेक्शन आशिल्लें म्हगेल आक्कान म्हाका आपोवन व्हेली बँगलोराक थंय एक हांतू फर्स्ट हांतूच हांव पास केलें पुरो फिजिकल हें आशिल्लें तुमगे लॉंग जंप हाय जंप रेस प्रति एक हांव क्लियर केलें सो नेक्स्ट डे आमकां ट्रेनिंगा खातीर अहमदाबादा धाडले गुजरातांत 1 year ट्रेनिंग आशिल्लें सो साधारण ते 1000-1500 चलये चेडू आशिल्लींची बट प्राऊडली फिलींग कसं म्हळ्यार तेन्ना उडपी म्हणून मंगळूर म्हणून सेपरेट ह्या डिस्ट्रिक्ट ना आशिल्लें आतां तेन्ना उडपी म्हणून मात आशिल्लें सो आय वॉज द ओनली पर्सन इडी तुगेल साऊथ कॅनराक हांव एकली चली सिलेक्ट जावन आशिल्ली आम्मान सोडले तुमगेले आम्मान सोडला म्हणून पेरेंट्स तांकां म्हळ्यार तांगेल मनान कशी आशिल्लें बँगलोरांतूची ट्रेनिंग आनी आशा पुरो म्हूण आशिल्लें इवन आमकांय तशी आशिल्लें मॅम बट आमकां नेक्स्ट डे कशें केलें म्हळ्यार सिलेक्ट जालेल्यांक डायरेक्टली थंय दाखोवन आमकां गुजराताक अहमदाबाद थंय 1 year ट्रेनिंग आशिल्लें ट्रेनिंग जाल्ली सत्तान आमकां 3 वर्स काश्मीरांत आशिल्लें मागीर वय काश्मीर ड्युटी पळयली त्यानंतर दिल्लींत तूं 1 वर्स आशिल्लीची त्यानंतर UP इलेक्शन टायमार गडवालांत आशिल्लीची तशी विंगड कडेन आमी सर्व केलेलें आसा कितली चॅलेंजींग आशिल्लें रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेरी चॅलेंजींग आणि तेन्ना सपोर्ट कसं म्हळ्यार यंग एज 18 आय नो 18 years सारी तितले जन त्या आजी मध्ये तू ते ट्रेनिंग घेवचें नॉट इझी हांव पळयलें म्हणटाक मॅम अर्ध चेडू 6 month ट्रेनिंग जाताना सोडून वताचे व्हेरी टफ वय कसं म्हळ्यार आमकां इन्स्ट्रक्टर पुरो आर्मीचे ऑफिसर्स येता आशिल्ले लेडीज विंगड केलाव लेडीज ऑफिसर्स येता आशिल्लेची केलाव जेंट्स ऑफिसर येता आशिल्लेची सो ट्रेनिंग वॉज व्हेरी टफ तशें देखून त्या तितली 1 year काडूक मस्त कष्ट जाल्ले बट इट शुड बी मेंटली स्ट्रॉंग फिजिकली स्ट्रॉंग ह्या दोन्ही तुमगेर आशिल्ले निमित्यान मात्र तुमी ते क्रॉस करून एक जबाबदारी जावन एक ऑफिसर जावच्याक तुमकां हें जालें हेल्प जालें म्हूण येता अनुभव लायक मेळ्ळो अनुभव ते उत्तर प्रदेश दिल्ली काश्मीर खंडित कसले उडगास आशिल्ले कसले एक सांग अनुभव सांगेत आसा मॅम आमी काश्मीरांत आसतना बक्षीस स्टेडियम रामबाग म्हण रामबागांतू बक्षीस स्टेडियम इट इज अ मिलिटरी हेड इवन आजी काही थंय आसा थंय आमगेले 135 बटालियनाचे आमगेले आमकां राबूक आनी प्रतय आशिल्ले सो तोगूचे थंय आमगेले हॉस्पिटल्स कोणाक त्या टायमार आत्तांच्या म्हणजे शांत नाशिल्ले दिस इज 94-95 स्टोरी हांव सांगतास तुमकां सो तेन्ना क्षुद्र वातावरण भायर वचच्याक भितर भया वातावरण कंप्लिटली आमकां कशें म्हळ्यार आमकां आर्मी ऑफिसर्स आलो टू तुका आजी एअरपोर्ट तुका जनरल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस थंय ड्युटी आमकां ड्युटी कसली फॉरेन ट्रॅव्हलर्स येताची तांकां सर्चिंग ड्युटी आसता आशिल्ली एक पाटी कसं जाल्लें म्हळ्यार ड्युटीक स्टार्ट जाल्ला मात्र आमी वॅनां दाखोवन तोगू देवल्यांची मात्र तितले भितर कसं जालें म्हळ्यार क्रॉस फायरींग स्टार्ट जालें क्रॉस फायरींग स्टार्ट जाताना आमकां भितर त्या वॅनाच्या भितर येवन बसच्याक टायम मेळ्ळी जलतकीनी आमी एक प्लॅटूनांतू 12 जण चलये चेडू एक वॅनांतू सो आमी 11 जणांनी वयर वचून बसतरी ती लास्टाची एकली बिहारची अंजली कुमारी म्हण आशिल्ली तिणी पाप वयर येवका जाल्यार एक बुलेट लागून ते स्पॉटारीच सो दॅट वॉज त्या एक घटने आसा पळय आमी इतले वर्स जाल्यार म्हाका आनीकय दोळ्या येद्रा येता तशी आसता सो लाईफ इन रिस्क म्हणटाची बट देशा खातीर एनीथिंग इवन आजी काही जाल्यार म्हाका इंडिपेंडन्स डे जेवो आमगेल्या स्कुलांत आमी सेलिब्रेट करता जेवो 26 जानेवारी परेड हांव अटेंड केला 2-3 पाटी सो त्या आजी काही पळयतना हांव राबून एक सॅल्यूट करू ऑफिसर्स जेवो खंयचे आजी काही ते देशभक्ती म्हळ्यार म्हगेले अंतू आय कॅन फील दॅट काही तुम्ही नॅशनल एंथम तुम्ही आयकताची दोळ्या उदक आपणे आप येता ते माइंडसेटाक एक बदला म्हणजे चेंज जायना व्हेरी गुड वंडरफुल सगळ्यांक मेळना ते अनुभव आय एम ब्लेस्ड आणि मेन म्हगेले घरकडचे अन्नाले
अन्नाले अम्माले भाऊ बहिणीले पुरा जनाले एक सपोर्ट आशिल निमित्यानं नॉट खंडित, इझी मॅम नॉट इझी खंडित वय कसं लाईक मी गेला आन बटमामू हम्म एक बटमामल चरडान एक इतल दूर ದೇವಸ್ಥಾನ వచ్చును ಪುರೋಹಿತ್ಯಾಚೆ ಪುರೋಹಿತ್ गावचे पुरोहित आन मेगेलो कळवा तಣ್ಣ ते मुखारसून वर्तस मेगेल मलगडना रत्नाकर भट्ट बॉम्बेंतू डिंबवेलींत आसत तांणी धाकलो अण्णा रवींद्र भट्ट तांणी आता गावचे पुरोहित त्यांनी पळयतलं असाची तसल कडेन अन्नान म्हाका त्या टाइम मरी मेगेल ट्रस्ट दवर नो तितले दूर मॅम जितले दूर आतां चेले चेडू दे आर ग्रेट कसं म्हळ्यार आन एज्युकेटेड असताची पेटयता ती बट तेन्ना ते काल तशी नाही ना आत्ता पेटोवच्या easy ना तुमकां तेन्ना इझी ना जाल्यार एक धैर्य घेवन पेटयला बट खंडित खंडित सो ताच खातीर हांव मेगेल फॅमिली केन्नाय एक चिरऋणी म्हणून त्या लायफांत एक ग्रेट एक्सपिरियन्स तुमकां ते खंडित बायली मनशान एक एद्रा वचून तितले वर्स तांतू काम करून वापस येवका म्हण जाल्यार इट्स अ ग्रेट ग्रेट एक्सपिरियन्स मॅम लायक एक बदलावण आयला देशभक्तीच्या विशयान खंडित खंडित तशीच मागीर तुमकां तशें जाल्यार आत्त ज्ञानवीज किड्स वर्ल्ड म्हणून सुरू केलेलें आसा शिक्षण आयोच्या कशी हें जालें प्रेरण जालें वय मेगेल वर्डीक तरी आमी मस्कता पावलेंची मेगेल बमणाक मस्कतांत काम मेळ्ळें त्या काम सोडल्या मागीर सीआरपीएफाचे रिजायन करून हांव आयली वर्डीक जाल्ली वर्डीक जावन आमी मस्कतात चमकलेंची थंय कसं जाल्लें म्हळ्यार मेगेल धाकली चेडू मालगड चेडू स्कुला वता आशिल्ल्या धाकल्यान जातरी हांव आय वॉज वर्किंग इन अपोलो हॉस्पिटल्स ताजे पयशे फुडें मस्कता गेले कडले म्हाका जॉब मेळ्ळी थंय जॉबाक करता करता म्हाका दोनीच चेडू जाले ते दोनीय चेडू जातना म्हाका देखपळी कसं म्हळ्यार काम आनी चेडू बॅलन्स करू कष्ट त्या चेडूक केन्ना पळयलें हुशार ना जावचें तेन्ना इवन मेगेल बमणान जाल्यार म्हणलें पळय काम करूंक मस्त टायम आसा न्ही बट चेडूवांक पळोवचें मस्त इम्पॉर्टंट सो टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम एक 2-3 वर्स ब्रेक घे तूं ताचे नंतर आपास कामां जॉईन जा म्हण सो आय टेकन एज अ पॉझिटिव्ह वे कळवा सोडली काम लायक पॅकेज आशिल्लें काम सोडलें घरा बसली चेडा पडयलें चेडाक 2-3 वर्स म्हणटा ताका थंय नर्सरी घाल्लें नर्सरी घालतना आय यूज टू गो एज अ वॉलंटरी जावन वता पेरेंट जावन हेल्पर जावन वता टीचर्सांक जॉब बट मेगेल टॅलेंट पळोवन तांची ती चित्रा नारायण म्हणून तेंची ती हेड तीण म्हणलें लक्ष्मी वाय कांट यू डू द मॉन्टेसरी कोर्स यू कॅन बिकम अ वंडरफुल टीचर म्हूण म्हणलें तिगेल त्या उतरांतू हांव मेगेल वयर दवरलेलें त्या भरवसेक हांव येस म्हूण तेंची मॉन्टेसरी कोर्स केलो देन माय टीचिंग करियर हॅज बीन स्टार्टेड फ्रॉम देर आतां इट्स बीन नाव 14-15 years अच्छा इंटू जानवीज जानवीसाच्या आता 9th year ताचे पयशे फुडें 6-7 years हांव मस्कता एज अ टीचर जावन वर्क केलें दॅट हॅज हेल्प्ड यू खंडित ते टीचर जावन काम केलें ना तुमगेले म्हणलें एक संस्था मॉन्टेसरी का न्हू चेडू माल भविष्य चंद कोण फुलशी तुमी पळयता हांव म्हळ्यार इवन मस्कता आसतनाच मेगेल मॅडमा सांगेल मॅम गांवां वत तरी म्हाका मेगेले म्हळ्यार एक ओन सन एक गूड बांदुका नेस्ट त्या पक्षी आसूच ते नेस्ट व्हड कसलेय ना सनची काही मेगेल जबाबदारी प्रति एक चेडा काही हांव पर्सनल अटेन्शन दिवन त्या चेडूवाल्या वंडरफुल तांगेला एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट मॅम एबीसीडी खंयच्याय स्कुलान शिकयताच बट मेन तांगेल कसं म्हळ्यार पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट सोशली तांणी कशी आसूं का बिहेवियर तांणी कशी एज्युकेशनाची होलिस्टिक एज्युकेशन होलिस्टिक इज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स टेक्स्ट बुकान तुम्ही सिलेबस तू इतले कोर का म्हणटाची ना वी थिंक बियॉन्ड दॅट त्या चेडा आनी कसं जाऊ का त्या चेडाला मुखावयल जीवन कशी आसूं का कळवा त्या हें करच्यान तूं एक तुमगेलो अंतू पळयतना एक शिल्पीकाराला हातान तूं सन एक मुद्द हाड दिताच पयर मेगेल पेरेंट्सान एन्युअल डेक एक सन विशय सांगले मेगेल चेडू हांव एक मातयो मुद्द म्हूण लेखून लक्ष्मी मॅमाला हातान दिलेलें ते वापस UKG जाता म्हाका मेळतना ते चंद एक मूर्ती जावन तीण म्हाका करून दिला दॅट वॉज अ ग्रेट कॉम्प्लिमेंट आय वूड से सन एक मातये मुद्द हाड दिलेलो तूं म्हाका चंद मूर्ती करून दिला करेक्ट एक्झॅक्टली आनी तुमी चेडू वाले IQ पशी IQ म्हळ्यार बरोवचे वाजूचे ताजे पशी इमोशनल इंटेलिजन्साक चड भाव दिताचे न्ही दिव सो ते इमोशनल इंटेलिजन्साक कसले आय मीन टू से चॅलेंजेस इमोशनल चॅलेंजेस म्हणटाची भावनात्मक चॅलेंजेस कसले पुरो आसा आयचे चेडूवांक आयज कालच्या चेडूवांक तेंचे हांव म्हणल्यार म्हणजे मेगेल फॅमिली मेगेल जनन जॉईंट फॅमिलीन जाल्ले निमित्यान आय वॉज अ हेल्दी चाइल्ड प्रति एकय मेळना बट आजकालचे तशी ना एक घर कಡೆ एक चेडू न्यूक्लियर फॅमिली आनु अम्मा चेडू असल्यारी पक्कनी विंगड काही वच्चा येवचे असल्यारी त्या काही मस्त मस्त टाइम घेनाच तांणी कारण की चमकलेंची वापस आयलींची तेंची घर तशें कोनू
चेडू वाल मन अंतू भद्रते म्हळ्यार आसना मॅम सुरक्षे Security. म्हळ्यार वय, आसना sec- सेफ्टी म्हळ्यार वय, आसना वय, ते वय. खंय तांकां मेळटा थंय तांणी सेफ जावन आसताची Correct. सो ते आमगेल स्कुलाक येताना फर्स्ट डे आमकां टायम लागता मॅम हम्म. चेडूवांक त्या एक ट्रॉमा दाखोवन भायर हाडूंक टायम लागता Yeah, yeah. कशी ना तुमगेल ते घराचे भायरी जन आसताची जन तुमगेल हेल्पा खातीर आसताची हम्म. टीचर्स ते आसताची कशी टीच करताची तुमकां इमोशनली जावन तांणी हेल्प करताची चेडू रडतो येता त्या चेडूक तेन्ना तुमी एबीसीडी शिकयत म्हळ्यार जायना हम्म. यू हॅव टू टेक युअर ओन टायम हम्म. आनीक चेडू घराचे पुरा जनाल घर एकल्याक आसता म्हूण सांगनाची ಕೆಲವು ಕಡೆನ ಚೆರಡು ಮಸ್ತ್ घरांतूय मस्त सकट विषय पळोवन आसताचे हम्म. तसल चेडवांक त्या घरा दाखोवन त्या एटमॉस्फियर दाखोवन भायर हाडूंक टायम लागता Correct. ಕೆಲವು कडेन सिंगल पेरेंट आसताची त्या वय, चेडू बिहेवियर डिफरंट आसता वय, वय, कळवा वय, तशी वय. देखून एव्हरी डे म्हणल्यार म्हणजे चॅलेंजेस आसता हम्म. सो हम्म. त्या चॅलेंज तुम्ही एक्सेप्ट करून घेवन त्या चेडवाक तुम्ही कशी इमोशनली बिल्डअप बाइंड दिताची हम्म, हम्म, कळवा हम्म. टीचर्स आर बाइंड हम्म. चेडवांक Correct. आम्ही पळयला वय, ते कळवा वय, आता घरकडे कशें म्हणटाची स्कुला वचच्या बातय शिकोबा म्हण म्हणटाची वय, वय. ना घरा दाखोवन ಮೊದಲ गुरु ताई हम्म. Correct. वय, कळवा वय. मदर्स लॅब इज द फर्स्ट युनिव्हर्सिटी टू द चाइल्ड Yes, 100%. वय, टीचर इज द सेकंड मदर टू द चाइल्ड वय. स्कूल येत तरी आमगेल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम्म. बट घरांतू फर्स्ट अम्मा म्हूण शिकोवची अम्मा नावसून न्हय वा वय, वय. तेय एक इमोशनल डेव्हलपमेंट थंय जावपा आसता. रिलेशनशिप डेव्हलपमेंट खंडित त्या डेव्हलपमेंट तुमकां प्रूव करूंक टायम लागता वय, एक पटी वय. त्या चेडवाक दिसले की ही मेगेल टीचर मेगेल अम्माल्या म्हणकी आसा म्हाका हांव रडताना करताना जेवयताना खाताना मेगेलो टू आसता मेगेल अम्माल्या म्हणकेची शेअर करीत शेअर करूं येत चेडवाक एक्सप्रेशन ओपनली उलोवयत खंडित मॅम आता मस्त कडेन आमी आयकतात ते चेडू हात उबारता मारता वय बिकॉज कम्युनिकेशन गॅप चेडवाक एक्सप्रेस करूं कळना बिकॉज ऑफ दॅट ते त्या रुपार ते भायर येता भायर येता तशें पुरा देखून इमोशनल चॅलेंजेस असतात खंडित मॅम खंडित ॲज अ टीचर as a teacher it's तुमकां. your responsibility to share everything to explore each and every child येस ताजे खातीर तुमगेल्या कसं आसका म्हळ्यार पेशन्स आसका टीचर इज नॉट ऑल अबाउट कसं म्हणटाचे तुमकां पेशन्स 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 तितलेच एक दॅट्स ऑल अर्थ कोण घेवची तसं एक खंडित, चेडू माल खंडित. भावनाक इन्स्पायरिंग Yes, खंडित yes, खंडित तशीची आता तुमगेल चेडू माल इमोशनल जाले आता सामान्य जावन पोषकांनी कसं चुक्यो करताची चेडूवांक वाडोवच्यान तूं कसं नमुने चुक्यो करताची म्हण दिसता तुमकां आजकालचे तुमगेले एटमॉस्फियर पळयतना 70, 80, 90 जनरेशनात साधारण म्हणटात तांगेल जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन पळयत आसाची मॅम तशें देखून आजकालचे चेडू कसं म्हळ्यार एक घरकडे एक चेडू मात्र या वेल पॅम्पर्ड चेडू म्हण येता चेडान सांगू भितर धांवन वचून हाण दिताची दॅट इज द फर्स्ट मिस्टेक त्या चेडवांक कसं म्हळ्यार वेट करू शिकोवका राबपुता हाण दिवया ह्या विकांत न्ही नेक्स्ट वीक पळया तुमगेल कष्ट हाऊस बाबसूल कष्ट कसले म्हणून चेडवांक तुम्ही दाखोवन दिवका करेक्ट चेडान कसले एक मागली सतान धांवन तुमगेल केलो पटी हातांत दुड्ड आसना मॅम फायनान्शियली तितली तुमी आसनाची बट त्या कसं करतात तुम्ही चेडवांक दाखोवन दिनाची त्या चेडा कसं जाता हांव सांगली सतान डिमांड केले सतान हाऊस बापूस म्हाका हाण दिताची सो त्या कसं जाता डिमांड चड जाता शिवाय उणी जायना मॅम पेरेंट्स केन्ना कंट्रोल करू स्टार्ट करताची केदन तांकां साध्य जायना तेय कंट्रोल बट त्या तुमकां तेन्ना यूज पळना कसं लायक थ्रू आउट तुम्ही त्या चेडान सांगील आशिल्ले हाण दिला तांकां प्रॉब्लेम फेस करू दिनाची कष्ट कसल म्हण गोतना गोतना सो त्या पेरेंटान कसं करता म्हळ्यार त्या चेडवांक निमगेल सतान वचून ना दियाची खंडित एकक चेडू त्या तुमगेले चेडू तुम्ही दिवू का बट कसं म्हळ्यार चेडा राब देवा एक वीक वच्चो नेक्स्ट वीक पळया शिकोवन चिके मुखारसून गेल्यार त्या चेडू अंडरस्टँड करून घेता इत्याक बाबा मिगे ल्हान अशें करतास इत्याक मिगेल अम्मा सांगली सतान हाण दिना अम्माक कष्ट आस कळची मट्टा जावका खंडित खंडित त्या एक पेरेंटान अनेक हांव लेक्चर पळयल मट्टा जाल्यार कंपेर करताच की जर पेरेंट्स त्या चेडा अशें करता तूं कसं करना न्ही ते कंपॅरिझन एक चोकी म्हूण लेखता पेरेंट्स जाले घरांतूची कंपॅरिझन आसता मलगड चेडडाक आनी धाकली चेडडाक घरांतूच कंपॅरिझन आसता ताण पळय ताण तितले मार्क्स काडले इमोशनली तांकां इफेक्ट जावन आसता फर्स्ट ऑफ ऑल सांगता जाल्यार मॅम फर्स्ट चेडू जावन सेकंड चेडू जत्तानाची मलगड चेडडाक चिकेपणी कॉम्प्लेक्स आसता आता पळय दोन्ही चित्तास म्हगेले इम्पॉर्टन्स चिके उणी जाता
म्हणताना कंपॅरिझन या घरकडच मात्र नाही, सिबलिंग्स मात्र नाही, इवन स्कूलान जाल्यार पेरेंट्स नेबर्स वय त्या चेडा तितले काडला वय तो तितले काडका. सी एव्हरी चाइल्ड इज युनिक. युनिक वंडरफुल नाही वा? वेल सेड एव्हरी चाइल्ड इज युनिक. यस त्या चेಡಾಕ ಮೇ ಬಿ ಬರೋಚಂತ त्या ಹುಷಾರ್ ನಾಶ ಪುರು ಬಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಿ सिंगिंग की डान्सिंग की नाही वा असता देवानं या धरतीर आमकां या प्लॅनेटार घाल्ला म्हणटाना कसलेय ना कसले एक लायक चांग क्वालिटी आमगेला तो असच आसा. खंडित ते सोदून ते काडचे काम आमी आमगेले सोदून काडका. वय मेगेल चेडाला ते लायक टॅलेंट कसं लायक ताणी 99 काढला तू 99 काढे ओके फाईन दॅट्स ओके. तुगेला तू कसं लायक क्वालिटी असपुता त्या तू करी. लाईफ Right. स्किल्स जाऊ का मॅम. एक्झॅक्टली लाईफ स्किल इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. लाईफ स्किल शुड बी देर. मुखारसून तुम्ही शिकिल्यांतू तुम्ही घेतील डिग्री तुमकां जाय नी करू काम. वॉट नेक्स्ट नेक्स्ट प्लॅन कसले प्लॅन बी कसले तुमकां. येस ताचे खातीरची तुमगेल डिग्री जातानाची तुम्ही त्या ग्रॅज्युएशन घेतानाची तुमगेल प्लॅन बी म्हळ्यार तुम्ही खंयच्यान तू चांग आसाचे ते तुम्ही तांतू चांग करू पळयाचे तांतू वायट दूख पळयाचे पक्कन हे हात धर न्ही तांतू डेफिनेटली तुमकां हात जाता यांची काय एंड ऑफ द That's वर्ल्ड all life. Yes. 100%. This is not the end of the world म्हणले न्हू खंडित वय. मॅम. चेडूं टू हांकां कंटिन्यू. कंटिन्यू करच्याक वय लायक विशय लायक वेल सेड आनी Thank you. आमकां खुशी दिसता असल उतर आयकुच्याक आनी चड इन्स्पिरेशन मेळटा की वयते म्हणून सांगून ओके. तशीची पोषकांनी आनी शिक्षकांनी ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು चेडूं वालेक जिवना खातीर कशी काम करीत असल पुरा प्रॉब्लेम्स आसला री कशी करीत पोषकांनी मेन तांकां चेडवांक वाडोवची रीती हांव तुमकां ऑलरेडी सांगला म्हणजे ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು मेंटली स्ट्रॉंग करचे काम तुमकां पोषकांतूय आसा टिचर्सांतूय आसा. 50% फ्रॉम पेरेंट्स सायड 50% फ्रॉम टीचर सायड हे दोन्ही मेळ्ळ्यार मात्र इट्स अ टीम वर्क म्हणटा. एक्झॅक्टली इट इज अ टीम वर्क. वय कळवा. सणाचे विषय म्हणताना आम्ही पहिले हांव कणगी हांग एन्युअल डे चमकलेल कडेन एक स्टोरी सांगला. ते हेर अँड द रॅबिट तांगेलचो स्टोरी पळताना न्यू वर्जन म्हणताना कसं जाता म्हळ्यार रेसाक वताची. रेसाक वताना ते हेर कसं करता म्हळ्यार ताका नॉर्मल तागेल त्या पातांचे येवच्याक ताका कसं जाता एवरी टायम ह्याच्या रोडार हांव कसं लायक रेस करता नेक्स्ट कसं करता म्हळ्यार ते रोड ताण डाऊनचे रोडार चेंज करता आनी मुखारसून ते कसं पॉन्ड असता त्या पॉन्डाक वताना कसं जाता ताका ते कष्ट जाता. एकडच्यान टॉर्टोइस कसं करता ते हक्का सोस्याक तागेल पाटीर बसकारान हाडता. ग्राउंड करताना रॅबिट तागेल पाटीर हक्क बसन हाडता. सो ते कसं जाल्यार टीम वर्क. दोग जाणी बोथ ऑफ देम आर व्हेरी नायस नाही वा. सो टीम वर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा टीम कोण टीचर्स आनी पेरेंट्स. 50% फ्रॉम पेरेंट्स सायड चंद कोण रॅपो मेंटेन करा. टीचर्स आलानी खंय ತೊಂದ್ರೆ जाता चेडडाक खंय प्रॉब्लेम जाता तुम्ही निमगी कसले म्हण आम्ही सांगताचे त्या तुम्ही पॉझिटिव्हली घेवका दोन्ही सायडा दाखोवन. पेरेंट्सान कसले सांगले जाता टीचर्सान तांकां रिएक्ट करचे ना. टीचर्सान कसले सांगले जाता पेरेंट्सान रिएक्ट करचे ना. केन्ना तुम्ही कामली बैसून दोग जणे वर्क करताची त्या चेडडाक खंडीत तांतू दाखोवन तुमगेले प्रॉफिट बेनिफिट खंडीत वय लायक विषय. आज आमगेल सेंटर कसं म्हळ्यार चेरडार वेरी चेरडा आमगेल कसले चेरडार भविष्य जावका लायक जावका. दॅट इज ऑल अबाउट होलिस्टिक तुमगे एज्युकेशन डेव्हलपमेंट. तुमगेले स्कूलान तुम्ही मस्त सगळे संस्कृती संबंध पडलेले ऍक्टिव्हिटीज करताची एक ಸ್ವಲ್ಪ एक दोन बघ सांगेत की कसं करता म्हणून. वय मॅम आम्ही म्हळ्यार थ्रू आउट कशें म्हळ्यार नॅशनल डेज इंटरनॅशनल डेज आनी तुमगेले फेस्टिवल्स कसले म्हळ्यार इंडिया इज अ कल्चर. प्रति एकांत दाखोवन आम्ही प्रति एक स्टेटा दाखोवन एक कल्चर स्टेट दाखोवन सोड्या तुम्ही उडपा दाखोवन मंगळूर आयल सताना कन्नड भाषेची चेंज जाली. उडपा दाखोवन कुंदापुरा गेल सताना तई तांगेल कन्नड चेंज जाला. एकडच्यान तुम्ही उत्तर कर्नाटक गेले तई चेंज जाला. सो इट इज संस्कृती एक ट्रेजर म्हणून येता. इंडिया इज अ ट्रेजर. आमगेलांतू ते आशिल्ले तितले एक वर्सिटॅलिटी आमगेलांतू आशिल्ले फूड व्हेरायटी ड्रेसिंग सेन्स तुगेले फूड फेस्टिवल्स खंयच्याय कंट्रींत आसना म्हणताना इट इज व्हेरी व्हेरी रिच कंट्री. खंयच्यान तू कल्चर त्या आमगेल चेडवांक कळूका ना. आमगेल स्कूलांत आमी सेलिब्रेट करता. एक्झॅक्टली ताजी 1% त्या चेडाला हा या हांव शिकला या पळयला म्हगेल टिचरीन म्हाका शिकयला म्हणलेले कुडकास वरता.
त्या दिपावली जेवो दिपावली म्हणताना आम्ही प्रत्येक तुमगेल बलिंद्र पूजे जेवो धनलक्ष्मी पूजे धान्यलक्ष्मी पूजे हम्म, प्रत्येक हम्म, कशी उद्दाक तोरण कशी बनचे आंब्या पल्लान तोरण बनिता हम्म, सन एक उज्ज शकून ते ह्या दवरून तुगेला उदा भाण तापोचे, दवरनो होय. उद्दा तापोचे Wow. उद्दा तापोवन एक चेडाला हम्म. हंडी इरता कळस दिवन तांत उदा घालोचे सो स्वीट हा 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 प्रत्येक आम्ही करताच कसला होय. म्हळ्या या आजकालची गरकड कंची गरकड तुमको बाणस मॅम वय वय त्या पांतनो उद्दा येवचे वय फुडले एक नाही वा, त्या संस्कृतीचे छंद नव्हत्या वय. छंद नवा हा. मकर संक्रमण म्हणतात त्या कोब्बू हाणू त्या हम्म. पायस करची कशी ताजी दवरची कशी हा, हे पुरं तुम्ही पुरा तुला एव्हरीथिंग अच्छा. प्रत्येक आम्ही करताच प्लस अगेन मकर संक्रमण केन्ना आम्ही सेलिब्रेट करचे 14th जानेवारी संक्रमण म्हणताना केन्ना कसं सायंटिफिक कसं रिझन दक्षिणायन दकुनो सूर्य वय ಉತ್ತರ ನಾರ್ತಾಕ వచ్చే ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಮಂತಾನನಿ ಶಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಲ್ಲೋ ಮಳಲೇಕ ಸೂಚನಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ते वय वय बोथ वी सेलिब्रेट कंचे कल्चरली आम्ही करताची प्लस सायंटिफिक चरडवांक कोळका कसं लायक पण आज दकुनानी डेज हॉट जाता राती साने जाता ते स्टार्ट ऑब्झर्विंग एक्झॅक्टली ऑब्झर्व वसंत ऋतू कशी येता तुगेल ट्रीज दकुनो शेट डाऊन जात म्हणताना पान पूरा ತೊಗ್ಗು पडत म्हणताना स्टार्ट जाता तशीच डिसेंबर म्हणताना वसंत ऋतुविನ ಆಗಮನ वय वय नेचर अंतू कितली असतं शिकच्या Nature चेडवांक वय नेचर नावा वय वय व्हेरी नाईस अशी तुमगेले एक चंद एक हें दिता आसताची तशी तुमगेले मोर तुमगेले घर कडेचे न्हय वय 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 त्या विषयी कसं म्हण सांगता वे आमगेले घर साधन मल्ली लेआउटांत आमगेले घर सोच मॅम मागशे पुरा रान आत्ता पुरा कट करता आसाची बट ते नविलू तुमको मस्त असता मस्त असल्यार त्या नविलान सदय एक या येता मोर येता हांव ताका चंद कोन मोगारे मिगेल पुत्तान मालगड पुत्तान पिकू पै म्हण नाव दवरला मिगेल चेडवाल नाव फॅमिली चर्च राहुल पै रोहन पै आणि पिकू पै त्या पिकू कसं करता म्हळ्यार डेली सकाळीच येता सकाळीचे एक 8 8:30 म्हणताना येता चिकी लेट जाली म्हण जाल्यार हांव ताका सांगू असं इतऱ्या वग्गी ओरे स्कूला वचच्या म्हाका वेळ जाता रे म्हण तेवे चंद कोण आलेत त्या कितली ताई म्हणता म्हळ्यार तांची प्लेट आमी पक्कानी भितर दवरली म्हण जाल्यार ताका व्हीट ग्रेन मस्त इश्ट मॅम व्हीट ग्रेन कसं गोदी त्या उदकान घालून दवर येता सॉफ्ट जाता ना अशी घाल्यार त्या चंद कोण खाता पक्कानी तुम्ही दवर विसरली म्हण जाल्यार त्या शीदा तुगेले किचनात येता किचनात येवन पळयता मिगेल बामणान म्हाका कॉल करस पळगो पीक वांग तर आयला गो म्हणून अच्छा त्या कळवा बट त्या ट्रस्ट बिल्डअप जावं जाल्यार टूक लॉट्स ऑफ टाइम लॉंग टाइम ते घेतले कशें म्हळ्यार खंयचेय पक्षी जेवो प्राणीक जेवो त्या ट्रस्ट आमगेल वेर अगेन मॉन्टेसरी स्कूला पास तेय आयले चेडवाल ट्रस्ट न्हय वा त्या बिल्डअप जावं जाल्यार डेली ताका आमी भायर दवरचे आशिल्ले तुळशी लागीं आंगणांत दवरचे आशिल्ले येता बट ताण येताना आमी राबचे ना ते ताका भयंकर पाप त्या येताना खावन वता तशी तशी त्या प्लेट चिकी चिकेची भितर हाडू स्टार्ट केल्या त्या ट्रस्ट आयले दारवंद जावन भितर आयल्या देवा कुडाला ताई येवन खावन वता आजकाल कशी घरा भितर आजकाल कशी म्हळ्यार येता खावन वता मस्त जनान पळयले विशय व्हिडिओ दाखयता पक्कनी कोणाक पळोवचेस म्हण जाल्यार हांव थंय दाखोवन व्हिडिओ कॉल करून सांगता पळय आयला पळय पिकू आयला पळय म्हणून व्हेरी नाईस इट्स ऑल अबाउट एक आणि पिको मला कळता ताका कळता 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 आणि तुम्ही कोरयेत मॅम हातान जाय जाल्यार ताका दिवेत बट म्हाका नाका म्हण दिसता त्या चेरडा ते एक चेरडाल्या मणकेची त्या पक्षीन येवन भितर येवन खावन वचचे हॉड विशय मस्त कडेन पळयले हातान खावचे हें करचे बट दिस इज मोर घरा भितर एक टायमार म्हणत कितें की संजेरीच येता पक्कानी सकाळीच ताका काही विंगड कडेन पॉट भरली म्हण जाल्यार संजेर 5:30 दिव लायताना येवन खावन वता वय 2 टायमार वय वय आतां आमी तुमगेले यक्षगाना विशीं ऐकुया येस ओके यक्षगाना येवच्याक तुमकां कारण कसलें प्रेरण कसलें एक सांगेत यक्षगानांतू त्यांची सान दाखून आमकां करावळी चेडवांक यक्षगान म्हळ्यार इट इज अ गंडू कले म्हणटाची आमगेल संस्कृती तुळुनाडाची आमगेल संस्कृती यक्षगान कला म्हळ्यार फुडली जनान जाल्यार विंगड एंटरटेनमेंट आतां म्हणके फोन टीव्ही कसले ना त्यात एंटरटेनमेंट म्हळ्यार कसले म्हळ्यार यक्षगानाची एक्झॅक्ट आणि भूतकोला जावो नेमा जावो हेची पुरा आमी नाटक आमी पुराच्या काही वता आशिल्ले आणि मिगेल सराउंडिंग तशी कळवा तशें देखून आम्माल वचून 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 त्या यक्षगाना म्हळ्यार त्या भितर काही की आशिल्ल ते बट मिगेल बाकीचा पुरा असताना हाका काही की तेन्ना भायर येवच्याक टाइम मेळनी म्हणून लागता बट इवन CRPF असताना केन्ना पोलीस फोर्स असताना एक पाटी आमी केलेले आसा तेन्ना 26 जानेवारीक कर्नाटका दाखोवन टॅब्लो म्हळ्यार करावळी सायडाचे म्हणचले तितले म्हणटाना आमगेलो ल्हानस नायक एकलो बेळतंगडीचो प्रवीण शेणै म्हण आशिल्लो
तो म्हणलो अनिता आम्ही एक यक्षगानाची एक स्तब्धचित्र कोरया म्हणून म्हणलो जायत कोरया सांग कसं करचें म्हण सांग म्हण हांव भस्मासूर जाता तू मोहिनी पाठ घालका तो CRPF तो CRPF हा, तो हा. लॅन्स नायक जावन आशिल्लो हा. तशें देखून जायत कोरया म्हण सो तेन्ना म्हाका सादारण त्या टायमार म्हाका तें करूं मेळलेलें तेन्ना म्हाका बद्द गुतना की मुखार वचून म्हाका एक यक्षगानांतूची अशी एक पाठ करूं मेळटा आनी आमगेलो गुरू श्री मोहन कुमार मुंजे कटिलाचे तिन्नी मेळाचे रक्तबीजासूर घालतालो तागेले एक तुम्ही मातुगारिके जाव पळोवका माइंड ब्लोईंग मॅम माइंड ब्लोईंग इतली सरळ ते इतले कन्नड इतली शुद्ध जावन उलयता तो घंटी कडल्यान उलयल्यार एक शब्द जाल्यार फंबल करना तसल्यान येवन एक गुरू जावन आमकां आमगेल बायली मनशाल 30 जनांची टीम चेडू आसताची एक 12 जनां सो आतां सादारण आमगेल 6-7 प्रदर्शन जाले हा 2 वर्सां परांक मेक कंप्लीट इतलेच ताचे भितर आमकां ताणें तयार करून शशी प्रभे जाले देवी महात्मे जाले आतां मागीर श्रीनिवास कल्याण जाले ते डायलॉग्स पुरे बाय हार्ट करता ताणें बरोवचे मॅम तो स्क्रिप्ट रायट तेजे बरोवन तुमकां दिता ते बरोवन आमकां दिता ते कले म्हणटाना पुराय कश्टच तांतूं खंयचे हांव इजी म्हूण सांगना बट यक्षगाना कशी म्हळ्यार तुमकां ताळाची नॉलेज जावका स्टेजार येताना हिम्मेळाचे आसता हिम्मेळाचे तांणी कशी पद्दत सांगताची तुमकां तशी नाळच्या कळका चेंडेच आसता स्टेप्स कोळका स्टेप्स आसता फिरकी तुगेले दिगेणा घालची म्हणून नॉट इजी त्यानंतर डायलॉग्स आसता त्यानंतर हाव भाव एक्सप्रेशन इतली पुरा आसताना मात्र एक यक्षगाना कलाविद जावच्याक साध्य आसता बट आतां स्टार्ट जाला मात्र मॅम जर्नी long way to go but within that you have got that यक्ष ज्योती म्हणले एक बिरुद मेळले त्या क्षण तुगेल कशें देवान दिलेले एक आशीर्वाद म्हण येता कसं जाल्यार म्हळ्यार इतले जन बायली मनशांक घेवन 30 जन बायली मनशांक घेवन मुखार वता you are the leader I am the leader कला सौरभ and पुरा चिल्यो पुरा बायली मनशीच इवन सಣ್ಣ ಚೆರಡು ಪೂರಾ ಚೆಲ್ಲಿಯ ಚೆರಡು पण एक विंगड आसता म्हण मंगळूरांत तुम्ही आसताची ते सुरत कला हांगा ते पुरा आसताची सनातन नाट्याला बट आमगेला म्हणजे कला सौरभ म्हणलेले एक टीम व्हेरी स्ट्रॉंग टीम येत आसात येद्राक आमकां पयलीं बॉम्बे दाखून कॉलेज श्रीधर शानबाग म्हणून बॉम्बे दाखून आमकां ऑफर दिला ताणें बॉम्बे तू वासी थाने पनवेल अशी 2-3 कडेन तुमकां प्रदर्शन आमी चान्स दिता आसाची गयाची टीम घेवन मेळ्ळें वंडरफुल सो ॲज अ टीम लिडर मेगेल्या टीमाक हांव थंयतार ओरका त्या पिकाक ओरका म्हळ्यार मेगेले एक उद्देश यक्ष ज्योती म्हण तांणी दिला ताका तांणी हांव कसं म्हण अर्हा म्हण हांव जबाबदारी घेवन त्या मुखार खंडीत कष्ट आसा जाल्यार इम्पॉसिबल न्ही स्कूल यक्षगान आनी एक विषय योगा दरकडी योगा प्रॅक्टिस करता आसा की योगा प्रॅक्टिस जाता आसता मेडिटेशन करता तशीच मेगेल चेडवांक हांव योगा शिकयता स्कुलान तू योगा इज ऑल अबाउट बॅलन्सिंग युअर सेल्फ येस चेडवांक कॉन्सन्ट्रेशनाक हेल्प जावका मुद्रा आसा तांकां मस्त हेल्प करता मेमोरी पॉवर तांकां लायक इन्क्रीज जाता आनी तसले योगा केल्या निमित्यान ओमकार जाप करची जावो असल पुरा मस्त हें आसता हेल्थ प्रॉब्लेम चेडूं करता मॅम चेडूं चंद कोण करताची सांगिल्लें आशिल्लें सूर्य नमस्कार तांकां 12 सूर्य नमस्कार 12 नमन्याचे सूर्याल नांव सांगून आमी करयताची वय 12 नमन्याचे सूर्याल नांव सांगून प्रति एक स्टेप बाय स्टेप आमी शिकयताची इट इज 21st ऑफ जून दॅट इज इंटरनॅशनल योगा डे म्हळ्यार त्या दिवस मात्र सीमित जावचे ना थ्रू आउट वर्सभर तुमी कोरका जस्ट आमकां रिमाइंड करूं मात्र कळवा तशें देखून थ्रू आउट कोरका म्हण जाल्यार एवरी डे इट शूड बी अ पार्ट ऑफ युअर लायफ ट्रू कळवा तशें देखून प्रॅक्टीस करता वचचें आनी स्पेशली कशी म्हळ्यार आतां 40 प्लस जाताना तुमगेले हेल्था खातीर मेंटल पीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कसं जाल्यार म्हळ्यार खंडीत आमगेले 20s 30s 40s आमी कसं मोस्ट प्रोडक्टिव्ह इयर्स आमी आमगेले फॅमिली खातीर दिवन आसताची तेन्ना देवा देन खंयचे नमुन्याचे हेल्थ प्रॉब्लेम आसना मोस्ट ऑफ द बायली मनशांक कसं जाल्यार म्हळ्यार दे विल बी व्हेरी बिजी टू लुक आफ्टर देर चिल्ड्रन फॅमिली तेन्ना कसं जाल्यार आसना स्टार्ट जावचे केन्ना तुमकां हेल्थ प्रॉब्लेम 40 प्लस म्हणटा स्टार्ट सो एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम तुमकां योगा मस्त हेल्प करता कसं लायक टू कंटिन्यू युअर मेंटल पीस मेंटल हेल्थ एज वेल एज अ फिजिकल हेल्थ सो प्रत्येक बायली मनशान ते मी टायम काडूक मस्त जन हांव आयकलें आमकां टायम मेळना आमच्यान जायना टायम तुमकां मेळना म्हाकाय 24 hours मेळचे
एक दिवसांतू 24 hours म्हाकाय मेळचे तेच 24 hours तुमकांय मेळचे या 24 hours तुम्ही कशी करताची करेक्ट दॅट्स मोर इम्पॉर्टंट कशी ते युटिलायज करून घेताची वय दॅट्स मोर इम्पॉर्टंट वय 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 खंडित खंडित हे तुमगेले काही सुरजेले योगाचे योगाचे वेन आय वॉज इन 7th 7th क्लास असताना तेन्ना सेवादळ म्हणून एक ग्रुप आशिल्लो मैसूरचे ग्रीन कलर पॅन्ट आणि व्हाईट कलर शर्ट घालून आमगेले टिचर्सान तेन्ना आमकां कॅम्पान तू करयता आशिल्ले नमुनवर नमुनार तुमगेले पोज असं अँड दॅट वॉज यंग एज येस कसं तुम्ही शिकता ती आता तुम्ही मेणमतीन तू कशी मूर्ती करताची करेक्ट Mold करता. साध्य वय वय आता ताचे खातीर हांव मेगेल चेडवांक करयता खंयच्याय नमुनाचे आसन करया ती तांणी करता दे आर एबल टू डू तेंची जीवन जाता एक पाटी हाड बोन्स ग्रो जातात तुम्ही दॅट पॉइंट ऑफ टाइम तुमकां ನಾಟ್ कसं ಪಾಸಿಬಲ್ ಕನ್ನಡ ದಾದೇಸ್ನ ಗಿಡವಾಗಿ ಹಾ. ಬಗ್ಗದ್ದು मरावागी बघिते म्हणून नाही वा तशी सो कसं प्रॅक्टिस असं सांद दाखवून स्टार्ट करायची तुम्ही नाही झालं तुमगेल चेडवांक स्टार्ट करायची हांव मेगेल चेडवा म्हणचे ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು तेन्ना कसं जाता तांकां हेची केल्ल्या म्हणके जाता ಕರೆಕ್ಟ್ कितले जण करताची ना म्हण बिझी लाईफ ना मॅम वर्किंग पेरेंट्स कसं म्हणल्यार सांजेर घरकडे येताना वेळ जावन असता आई सताना चेडवांक नुतो करचे खातीर मोबायल दिवन असताची मोबायल स्क्रीन त्या चेडू कसं पळयता स्क्रीनारी कोणाकय कळना नाही वा लाईफ टाइम कितले टाइम करताची तितले कळना कस्ट मॅम ताजे बदला कसं करेत स्क्रीन टाइम आईची कल्चर कशी म्हणारी मॅगी कल्चर म्हणताची मॅगी कल्चर कसं म्हणारी एव्हरीथिंग शुड बी डन इन 2 minutes No मॅगी time, पॅकेट वयर बरोवन असना 2 minute की मॅगी नाही वा त्या 2 minute की मॅगी तू मॅगी खुद्द 2 मिनिटान जायना 10-15 मिनिट लागता पण लाईफ कशी आमगेल जावचे साध्य ना न्हू म्हळ्यार प्रत्येक पेरंटा कसं म्हळ्यार आत्ता जेवका आत्ता चेडवान स्कूला वचूका आत्ता एबीसीडी बरोवका पेशन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नो मॅम प्रत्येक चेडू मागीर तुम्ही तावळ सांगला म्हणजे कंपॅरिझन त्या चेडू ಬಗ್ಗೆ बरयता मेगेल चेडू कसला बरयना म्हणून इट इज बेस्ड ऑन द कॅपॅसिटी ना मा आता हांव कितली की लँग्वेज उलयता म्हण तुमच्यान जाता बा हांव टिचिंग करता तुमच्यान जाता बा नाही बा त्या तांगेल ब्रिंग इट अप ताक कशी गडबडी करून जावची नाही धाडानो मारून खंडित ना खंडित ना खंडित कळवा तशी देखून देवानं प्रत्येक चेडाक एक कसं म्हणतात वंडरफुल एक ब्रेन कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट त्या एक दिला त्या ताजे टायमारी मॅम सान एक एक्झाम्पल हांव दिता मुई अँट ते कसं करता म्हळ्यार मॅम तक ते ग्रेन मेळताना व्हीट ग्रेन जेव्हा खंयचेय ताका काळू मेळ्ळे म्हणले का ते काळू कसं करता 2 कूड करता कसं लायक ते मुयेल बियांकय असता भुंयचे भितर असता बिळ भुंयची भितर असता खंयचेय एक सीड तुम्ही भुंयची भितर वेल्लिसता ना कसं जाता म्हळ्यार ते मॉइश्चर असता सनलाइट असता उद्द असता इमिडिएटली जर्मिनेट जाता सो मुय कसं करता ते स्टोर करून दवरका खाऊ ते तेन्ना खायना ते कसं करता म्हळ्यार ते ग्रो जावचे जर्मिनेट जावची कॅपॅसिटी ते कट करता कळवा त्या मुयेक तितली सान मुई ताजी ब्रेन कितली असता म्हण पळया तशीची देवान अनेक कसं केलं म्हळ्यार कोथंबरी बी आस मॅम कोथंबरी बी तुम्ही 2 केल्यार ते जर्मिनेट जाता आता हांव घरकडे कोथंबरी बी म्हाका झाड जावका जाल्यार त्या चिकेची क्रश करून घालता म्हळ्यार झाड वग्गी येता तसल कडेन त्या मुई कसं करता कोथंबरी बी 4 कुडकी करता कसं जालते जर्मिनेट जावची कॅपॅसिटी सो त्या तसल इतली सान मुई तितली ब्रेन ते आलोचन कोरका जाल्यार देवाल फायनेस्ट प्रोडक्शन आमी ह्युमन बीइंग आमकां कसं लायक ते यान चायना नाही बा त्या मुयेक तशी जावका इतली सान मुई ना ती ब्रिलियंट वी कॅन थिंक इन डिफरंट वे देवान दिला हात दिला दोळे दिला उल्लोत तसल शक्ती दिला मेमोरी पॉवर दिला हात दिल्याची काम करू येत करेक्ट नाही वा पॉझिटिव्ह जाऊन घ्यायची लाईफ खंडित जाता खंडित एक उणी जावची म्हणाले नेगेटिव्हिटी लेट जावच्या पुरो बट इम्पॉसिबल केन्नाय न्ही एक ना एक दिवस खंडित जाता आणि तुमगेलेच एक व्हेरी गुड एक्झाम्पल उदाहरण एक असं प्रत्येक विषयांत भारी एक खुशीच विषय आता तुम्ही एक अधिकारी एक शिक्षकी आणि एक योगा ट्रेनर की योगा शिकयताची प्लस यक्षगान आणि तुम्ही बेस्ट फेज खंयची तुमकां नो एव्हरीथिंग इज बेस्ट मॅम एव्हरीथिंग इज बेस्ट ॲज अ एज्युकेटर हांव मार्गदर्शन करता विद्यादान करता ॲज अ पुलीस ऑफिसर मेगेल राष्ट्रभक्ती एक्झॅक्टली ॲज अ योगा प्रॅक्टिशनर आय बॅलन्स माय लाईफ ॲज अ योगा यक्षगान आर्टिस्ट आय रिप्रेझेंट माय कल्चर सो ईच अँड एव्हरी पार्ट हॅज इट्स ओन व्हॅल्यू करेक्ट
हा प्रत्येक ताजेच तक एक व्हॅल्यू असता येस अँड ईच वन इज डिफरंट दॅन एक विंगड एका विंगड म्हणके एक ना बिलकुल ना 100% लायक विषय आणि एक सान विषय सान नाही व्हड विषय म्हणत तुमगेल गार्डनिंग इतलं पुरो कोर नाही तुमका गार्डनिंगाके टाइम मेळटा हांव तुम्ही सांगिल्लें गार्डनिंग करता म्हाका मागीर हॉबी म्हणून सो हांगा कशी टाइम काडटाची आता तुम्ही सांगला वांटून घेता म्हणून तर कसं कसं पुरो आसता तुमच्या गार्डनिंगान गार्डनिंग म्हळ्यार इट इज जस्ट लायक अ नर्चरिंग लायफ एक हम्म. हांव कशी चेरडाक एक बर्थ दिता की जन्म दिता की तशीच बी घाल न्हू जर्मिनेट कोर न्हू त्या चेरडाक तशी पळवण जावका व्हेरी गुड तुमका कैकी वचून तुम्ही एक ओवून दवरले आणि एक 10 दिसानंतर पळोवचे गेले ना गार्डनिंग इज ऑल अबाउट तुम्ही त्या झाडां जावं ताजी वयर वचून चेडवांक कशी पॅट करताची कशी मोग करताची तशी त्या झाडांक जावका सकाळी एक पटी वचची की पळोवची की तांकां आणि झाड खंय चड वाडता म्हळ्यार मॅम खंय तुमगेल मनशान उल्लोचे आवाज खंय येता मनशाल शब्द खंय येता थंय वग्गी वाटून वाडून फ्रूट दितके तशें आसतना सकाळी एक पटी सांजेर एक पटी वचूका उद्दा घालका तांकां त्या पॅटिंग जावका नर्चरिंग जावका मोगान उरलोका जो पद्य जावका सलय आसता कळवा आणि आयताराचे सकाळीचे मागीर ओन्ली फॉर आय कीप फॉर गार्डनिंग आयताराचे सकाळी हांव कशी वग्गी उठायता 3 वरे उद्दा घालचे सकाळी संजेर उदक घालचे टाइम म्हणल्यार तुमकां पेंट जावं ताका फर्टिलायझर्स जावं ते घालचे कीड आस म्हण जाल्यार ताजे केमिकल्स जावं ते स्प्रे करचे एवरीथिंग शूड बी देयर मॅम मॉर्निंग म्हाका टाइम कसो मेळटा म्हळ्यार वग्गी उठायता 3:45 म्हणटान मागीर उठा न्हू 4 गंटेक ऍज हांव चायल्ड सायकॉलॉजी करता फायनल इयर मैसूर युनिवर्सिटी दाखोवन व्हेरी गुड ताचे ಬಗ್ಗೆ अनेक दिवस हांव तुमकां एक्सप्लेन करता ಖಂಡಿತ ಆಮೇಲೆ ಚೆರುಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಖಂಡಿತ मच मोठो कळवा या कसं मला 4 गंटेक हांव बसून 4 to 5 मागेले वजूच आसता नोट्स तयार करचे आसता मागीर आपास 5 to 6 वॉकिंग आसता आता या टायमार म्हाका वॉक जावूका एक 20-30 मिनिट्स वॉक आसता वॉक जात तरी एक 15-20 मिनिट्स बसून मेडिटेशन योगा इज अ पार्ट ऑफ माय लाईफ त्याची कोचना ताजी नंतर डायरेक्ट गार्डना वचून कसं असं काय ना उद्दा घालची की तांकां त्या एक 15-20 मिनिट जावूका म्हाका नंतर किचना वचून तुमगेल्या ब्रेकफास्ट सकाळीचे चेडवांक जावका बामणाक जावका नोबडी डोमेस्टिक हेल्पर नाची त्या पुढे दाखून हांव कोर नायले काम न्हू मॅम ताजे खातीर इंटरेस्ट काम जत्त असतं ताजे ऑटोची चेडू मागीर मस्त हेल्प करताची बामण मस्त हेल्प करताची घरा कामान पुरा इट्स अ फॅमिली इट्स अ फॅमिली कळबा तशी मागीर 9-9:30 म्हणटा स्कूल आयल्यार 12:30 म्हणटा आपास जेवणा घराक जेवण करचें एक 20 मिनिट्स पॉवर नॅप आपास दनपार नंतर आपास 3-3:30 म्हणटा स्कूल येवन दनपाराच्या ट्युशन क्लासेस हें पुरो आसता एडमिशन आसता ती चेडवांक यक्षगानाचे संजेरीचे प्रॅक्टीस आसता डेली करतात तांणी पदी गावन सोडल्यार तांणी करता आसता संजेर 6-6:30 म्हणटा स्कूल क्लोज जालें म्हणजे आपास घराक रात्रीची तयारी नेक्स्ट डेची तयारी दिस इज माय रुटीन स्कूला विषय घरा हाडून घरचे विषय स्कूल घराची गेट बंद करून स्कूला चमकली मागीर घरा विषय ना स्कूलाक आयले हांव तुमकां तेंची म्हणटा तुम्ही ऑस्कर विनर अवॉर्ड हें जालें विनर जाल्यार घराचे गेट भितर काणयत तरी यू आर अ मदर यू आर अ वाईफ एक्झॅक्टली वेल सेड आता तुमकां इतले नमुन्याचे हेल्प करपाची सपोर्ट दिवचे फॅमिली म्हळ्यार आसा ताजे विशयांत एक 2 उतर सांगता तुमगेले चेडू कसं मागीर बामणाल नांव गुरुदत्त पै म्हणून आमी मस्कता आसलेलीची एक 15 वर्सां आशिल्लीची तांणी अकाउंटंट जावन काम केला तेन्ना थंय जाल्यार तांणी ट्युशन आनी दिता आशिल्लीची ही इज इन टू टिचींग बोथ ऑफ यू इन द टीचिंग लायफ इवन हंग आतां आमी गांवां येत तरी तांगेले कोचिंग क्लासेस आसता सुमार एक 40-50 चेडूं येताची तांणी 9th 10th हाका अकाउंट्स स्टार्ट बीकॉम तांकां पुरा जनाक तांणी ट्युशन कोचिंग क्लासेस तांगेल 3 घंटे स्टार्ट जाल्यार 8-9:30 थंय तांणी आसताची घरा म्हापशेची मॅम त्यानंतर मागीर 2 जण चेडूं एकल्याल पयलीं ग्रॅज्युएशन जाल्लें डिजिटल मार्केटिंग केल्लें पिक आर्ट्स म्हणून हांगा तुमगेलें पिक मिडिया म्हणून विजयींतू तांणी कामां जॉईन केला मात्र धाकल्यान PUC जाल्ली पयर तागेले सेंट अलोशियस वता 93% मार्क्स काडताले आतां नेक्स्ट तागेर ACCA आनी कॉमर्स कोर का म्हूण लेखला ताणें सो घराची जबाबदारी उणी जाली सतान म्हाका बायल चिकेची चड करूंक टायम मेळटा इट इज ऑल अबाउट फॅमिली सपोर्ट वंडरफुल ट्रू लायक विषय आनी फॅन्टास्टीक जावन तुमगेले एक जिवनाचे प्रयाण भारी खूश जाली
लक्ष्मी आता आनीक एक म्हाका तुमगेलो उल्लोचें आस जाल्यार तें आमी अनेक मुखावेले विडियोजांत पळोवया तुमकां खंडीत आपोवन चेडूं वाले आत्ताचे पेरंट्स जाल्या विशयांच्यो पेरंटिंगा विशयांच्यो चेडूंक कशी आमी हें करयता इमोशनली कशी आमी सपोर्ट करयता ह्या विशयांत आमी उलोवया आतां ಖಂಡಿತ. एक देशभक्ती सुकून चेडूं वाल भविष्य हाडचिकताय तुम्ही भारी चंद करून तुमगेले जीवन प्रयाण वेल्लेलेस तुमकां देव आनीक मुखार वरची तशी आनीक चंदायर जावो म्हूण सांगताची आमी विश्व कोंकणी सकून इच्छे करताची तुमकां धन्यवाद हांगा ಧನ್ಯವಾದ ಮ್ಯಾಮ್ ಧನ್ಯವಾದ ಆಜೀಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ लक्ष्मी गुरुदत्त पै मक्का मेगे लाईफ अंतू जल्लेल आशिल्लें इतली पुरा एक्सपिरियन्स तुम्ही शेअर करूंक एक वेदिका प्रोवायड केल्या ताका तुमकां मस्त अनंत धन्यवाद म्हूण सांगतास माय नमस्कारू आनी आमगेले विक्षकांकय शिकवण म्हळ्यार ते केवल एक पुस्तक न्हय ते कसं म्हळ्यार मौल्य शिस्त आनी मानवीयता सगळ्या पशी व्हड मानवीयता हें आमी चेडूंक सांदोन शिकयलें म्हण जाल्यार तांकां खंयचेय विशयांत खंयचेच परिस्थितीर तांकां भंय ना एदुरसून वताची म्हणून आमगेले आईचे सोयऱ्यांनी भारी चंद करून आमकां सांगिल्लें आनी आमी मुखावेल व्हिडिओंत हांगे लोटोवची लायक विशय घेवन येताची तुमकां म्हूण सांगताची हांगा आमी मुक्ताय करताची देव सगळ्यांक बरें करो